साम पावलान तिमोथेक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वासाप. मेल्ल्यांतलो उठयलेलो जेजू ख्रिस्त दाविदाचे संततेचो मन उगडास कर. हिस्स हांव परगट करता ती सुवार्था. हे सुवार्थे खातीर एक अपराध्या बरे म्हाका कश्ट सोंसोंक मेळटात. बंदी साळेंत सयत हांवें रावचें पडटा, पूण देवाचे उतर सांखळींनी बांदूंक जायना. देखून हांव सोंसता ते सगळे देवान विंचून काडलेल्या खातीर सोंसता, जेजू क्रिस्ता ते तांकां थारान मेळच्याक आनी ताचे बराबर तांणी सासणेक महिमा जोडच्याक हें हांव सोंसतां. ही सांगणी निसायकी सारकी. आमी ताचे सवे मेल्याव जाल्यार ताचे सवे जियेतेल्याव. आखेर पर्यान तीर रावूं जाल्यार ताचे सवे राजवट करतेल्याव. आमी ताका नाकारूं जाल्यार तोय आमकां नाकारतलो. आमी बेविश्वासी जाल्यार तो विश्वासी रावतलो, कित्याक आपणाकच ताच्यान इन्कार करूंक जायना. तुज्या लोकांक ह्या संगतीचो परत्यान परत्यान उगडास कर. उतरांचेर हुंदोन तांणी खंयचोय वाद विवाद धरिनाये म्हणून देवाचे नांवी तांकां बूद सांग. असली तर्क आयकतेल्यांच्या उपकाराक पडच्या बदलाक ताच्या नासाक कारण जातात. तूं देवाची मानवताय जोडूंक योग्य जाल्लो मनीस म्हूण दाखोवन दिवंक प्रयत्न कर. आपले कसब करूंक लजानातलेल्या वावराड्या बरी जा आनी स्वताचो संदेश परगट करच्यांत पाठी फुडें पळय नाका. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा मुसो आत्मो तुजे थंय हांव उबारता. सर्वेस्परा तुजे मार्ग म्हाका दाखय, तुजो वाटो म्हाका शिकय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय, तुजे जानवाय म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हज्या थारान आसो देव, तुजेर हांव सदांकाल भरवसतां. श्लोक. सर्वेस्परा मुसो आत्मो तुजे थंय हांव उबारता. सर्वेस्पर बरो आनी नितीवंत. फातक्यांक तो खरी वाट दाखयता. कालत्यांक तो नितीच्या मार्गान चलयता. दुबल्यांक आपली वाट शिकयता. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे थंय हांव उबारता. सर्वेस्पराचो सल्लो सांबाळतेल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळतेल्यांक ताच्यो सगळ्यो वाटो मोग आनी विश्वासीपण. सर्वेस्पराक भियेतेल्यांक ताची इश्टागाथ मेळटा. आपलो करार तो तांकां उगडापो करता. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे थंय हांव उबारता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. शास्त्र्या मदलो एकलो जेजू साधुसेवा लागीं करतलो त्या तर्काक खाण दिवन आसलो. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर्व उपादेसा भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली. पयलो उपादेस हो. आयक तूं इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव तो एकलोच धनी. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास वर्त उपादेस दुसरो ना. तो वळतो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, सारकें सांगलें तुवें. देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. हें सर्व होम भेटोवणी आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्थें. ताची जाणटेकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राज्यांतावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचे उतर हें. वाकान्नी तुका क्रिस्ता.